वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मोडकळीक पाविल्ल्या खारीवाडा जेटीची पळोवणी केली। जेटीचेर रोखडेंच काम सुरू करपाचो आदेश दिला म्हूण दाजी साळकर हांणी सांगलां। नुस्तेमारीचो सीझन सुरू जावच्या पयलीं जेटीचें काम करपाचो रोखडोच आदेश दिल्ले खातीर जुजे फिलिप डिसोजान दाजीचे उपकार आटयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर खारीवाडाच्यान प्रसाद नायक। नाही, आम्ही फाटी हांगा आयिल्ले तेन्ना जेटीची इश्यू आमी पळयल्लो आनी ती वायट कंडिशनान आसा हें आमकांय खबर आशिल्ली आनी ताज्या खातीर आमी एसेंब्लीनूय उलयले, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगिल्ले, आमी ऑनरेबल सीएमाकूय सांगिल्ले, सगळ्यांनी येवन पळोवनूय गेल्या आनी ह्या टायमाक फक्त ते बिफोर सीझन स्टार्ट जावचे पयलीं आमी रिपेर करपाक मातशें डिले जालो इतल्याच खातीर की इलेक्शन्स आयले, कोड आशिल्लो तातूंत भितर सगळें जायना जालें। सो आतां ते अरावंड 60-65 लॅक्स पास जाल्ले आसा आनी लास्ट टायम 40 जाल्ले आतां 65 लॅक्स तांकां पळय प्रायोरिटी आसा। आनी ते बरोबर आज जुजे फिलिप आदलो मंत्री आनी प्रेजिडेंटूय आसा। सो तांच्या हाज्या प्रमाणे हीच पयली स्ट्रेच तांणी आमकां करून दिलो जाल्यार तांचे फिशींग एक्टिविटीक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। सो तो स्ट्रेच पयलो आमी तांकां इमिडिएटली फालच्यान काम स्टार्ट करपाक लायलां आनी जाता तितले बेगीन करतले। स्टील प्लेट्स सामक्यो करोड जाल्या, म्हणजे आज सॉल्ट वॉटराचे लागीं आशिल्ल्या कारणान ते बेगीन फास्ट वता। सो त्यो पयल्यो रिप्लेस करपाक आमी पयल्यो घेता, जाणे करून जेन्ना सीझन स्टार्ट जातलो तेन्ना नुस्तेकारांक पयलीं इमिडिएटली ताजो त्रास जावपा ना आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा रिपेर करपाच्यो त्यो आमी सायमल्टेनियसली एकठांय जातकूच ह्योय बी घेता। एक फ्लोटींग जेट्टी खातीर DPRूय फ्लोट जाल्लो आसा आनी तोय रिपोर्ट रेडी जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर हांव एक्झॅक्ट डेट सांगूंक दिवंक शकना पूण तोय बी फ्लोटींग जेट्टी आनी जी परमनंट जेट्टी आमी मागता ती आमी हाजे कडेन उलयत आसा। ऑनरेबल सीएमान सांगलां हें असेंब्ली सेशन जातकूच आमी एकदां सगळे बसून ताजेर एक डिसायड करया म्हणून आनी गरज पडली जाल्यार आमी फिशरीज मिनिस्टर जो दिल्ली युनियन मिनिस्टर आसा ताका मेळून हांगचो प्रॉब्लेम सांगून ती आमचे कडल्यान करून घेवया। ती प्रायोरिटी म्हणटा पळय केन्ना जातली ती? आमी फालच्यानूच काम स्टार्ट कर म्हणलां। आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आज घेवन आयल्या, WRDचे ऑफिशियल्सूय आसा आनी आमी इमिडिएटली ताका फाल्यांच काम स्टार्ट करून सीझन स्टार्ट जावचे पयलीं एटलिस्ट फ्रंट पार्ट जो सामको वायट आसा तो करपाक आमी हातान घेतला। वर्क ऑन द जेटी टुमॉरो इटसेल्फ, सो व्हॉट इज युअर कमेंट ऑन दॅट? ना, आयज आमचो ऑनरेबल MLA दाजी बाबा आमचो हे जेटीर येयला, हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक जायते दीस जाले हें एक्चुअली फिशींग जेटीचें काम फिशींग आमचें स्टार्ट जावचे पयले 2 म्हयने पयलीं आमी काम चलतालें, सुरवात जाताली मेंटेनन्साची। हे फावटी जावंकूच ना। हे फावटी खंयच्या कारणाक लागून फाटीं पडला आनी कितें तें कांयच खबर ना। जी आमी एज अ गोवा फिशींग बोट ओनर्स आमी एवरी टायम पयलीं आमी लेटर दिता आनी डायरेक्टराक आमी सांगता की आमचें हें मान्सून फिशींग स्टार्ट जावचे पयले तुमी मातशें तें रिपेर करा म्हणून। हे फावटी डिले जाली, डायरेक्टरानूय आमकां सारके ग्रांटीड घेयले वो फकाणां केली। हें आमकां बरें दिसना, तें हांवें MLAकूय सांगलां। आयज गेले ते फावटी 1 म्हयनो सुमार जालो, कावच घडलो, केन्ना कोण एकलो तें काम सारकें हें जालो, पोत्रें कितें पातळ जालो आहा आनी तें उबो रावलो तेन्ना एकलो मनीस भितर गेलो। हेंवूय हांवें दाजी बाबाकूय म्हणलां। आनीक एकलो उदकान पडलो, तो कोस पडलो तो कांय खबर ना, मरोन गेलो। म्हणटकीर हांव म्हणटा कितें, हांवें आयज कित्या लागून हो डिमांड सुबेज घातला, वो हांवें म्हाजी प्रोपोजल कित्याक दिल्या? तूं प्रोपोजल कित्याक दिल्या? कित्याक आमकडे हिंगा आमचे काय बोट्यो चलोवपाक लावपाक जायना आनी ही म्हणटा ती रिस्क आहा आमकां। ताका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला, जे काल हांवें एक रिक्वेस्ट केला तेन्ना दाजी बाबान आयकलां आसतलें की ना जाल्यार कितेंय तरी आमचें प्रोविजन करा म्हणून। हांवें एक हें मागलां, इट इज नॉट मे बी पॉसिबल, पूण म्हाज्या लोकांक म्हणजे म्हज्या फिशरमॅनाक म्हाज्या बोटकारांक सेफ दवरपाक लागून हांवें कितेंय तरी म्हणलां आनी हें आयज प्रोपोजल हांवें दिल्या पथ नंबर 11। ही जरी तो प्रायवेटायज करता, प्रायवेट कंपनीक दिता जाल्यार आमकांय दिया मरे, वी ऑल्सो बी सेव ऑन सायड। ताका लागून हांवें कितें आयज राजीव बाबांनी स्पेशली येयला, कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येयला, ओके काम सुरवात करता म्हणून सांगलां, हांव तेजो आभारी। आमचें सीझन स्टार्ट जावपाक फकत 7 दीस उरलेले आसले आनी आमी टेन्शन काडटाले आनी सांग फिलीप बाबा खूब हिंगा थिंगा गव्हर्मेंट आमचें कांयच करना। बट आयज आमकां मातशें बरें दिसलें की आमचो MLA बाब तेणी येवन एक इनिशिएटीव घेयला आनी आमकां एक होप दिलो
एक विश्वास दिलो की बाबा फाल्यांच आपण चालू करता आणि आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टराक तो घेवन येयलो ते चोवन मातशें बरें दिसलें की बाबा दिसता की फाल्यां आमचें काम चालू जातलें म्हणून कित्याक बोटे जेन्ना येयल्या मागीर कोण कोणाक चोयना असली हालत जाता आणि लास्टाक आमी कमिटीन बसले म्हणटकच बोटां आमकांच दाखयता की तुमकां लागून जालें मनीस कोण डॅमेज जालो तुमकां लागून जालें अशें जाता हिंगा बट हांव ताका देव बरें कर म्हणटा की ताणें इनिशिएटीव घेयलो हें केलें आनी आमचे डोक्याचे जायते आहा तुमी चोयल्यार डोको दिसना जाय ते करपाचें हांव रिक्वेस्ट करता राजीव बाबा कडेन की तेणें अशेंच इनिशिएटीव घेवन हें कितें आहा तें मातशें आमच्या जाग्यार घालचें आमकां फॉरेन फिशरमॅन म्हण दाखय बाबा ही एक बरी जेट्टी म्हण पणजे गेलो बेतलान गेलो एक बरी जेट्टी म्हण दिसता बट वास्को येयलो जाल्यार जेट्टी म्हूण कळना आमी हूंय हाय कितें आहा तें कांय कळना बट हांव ताका चडान चड देव बरें कर म्हणटा की ताणें एक बरो इनिशिएटीव घेयलो येयलो आनी हें फाल्यां काम स्टार्ट जाता हांव सगळे भोटकारांच्या नांवान ताका देव बरें करूं